केपें अर्बन कॉर्पोरेटिव्ह क्रेडिट संस्थेक ऑगस्टाच्या 8 तारखेक 30 वर्सां पुराय जाता। ते खातीर ह्या दिसा मडगांव शारांतल्या रवींद्र भवनात कार्यावळ आयोजीत करतले अशी माहिती केपें अर्बन कॉर्पोरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचो उपाध्यक्ष आनी समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। तशेंच ह्या येवजणे खाला 8% इन्व्हेस्ट मेळटलो। तशेंच ही फक्त 1 वर्सा खातीर आसतली। त्या खातीर सगळ्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवचो अशें आवाहन अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट संस्थेचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान केला। दी केपें अर्बन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी ह्या आस्थापनाची ह्या आमच्या क्रेडिट सोसायटीची 30 वर्सां पुराय जातात 8 ऑगस्ट रोजी। ह्या 8 ऑगस्टाक आमकां 30 वर्सां पुराय जाता म्हणून आमी एक नवी स्कीम फिक्स डेपॉझिटाची लॉन्च करतात आनी त्या लॉन्चिंग आयज जाता आनी आमचे 8 तारखेर पर्यंत ही स्कीम वॅलीड उरतली। स्किमीचे वैशिश्ट्य सेलियंट फिचर्स म्हळ्यार मल्टिपल ऑफ 10,000 कोणी 10,000 डेपॉझिट केले जाल्यार 8% ताजे हें मेळटा आनी ही एक लिमिटेड एकच वर्सा खातीर स्कीम आसा। ह्या स्किमीक मदीं विड्रॉवल केले जर जाय जाल्यार 8% मेळचे ना, ते तितके जे प्रिंसिपल अमावंट आसा तोच मेळटलो। अशी एक वैशिश्ट्यपूर्ण अशी स्कीम आसा जाका 8% पर एनम इंट्रस्ट मेळटा। म्हणूनच आमी पयले सुवातेर 8 तारखेर आमचो जो मुख्य प्रोग्राम आसतलो तो रवींद्र भवन मडगांव हांगा